आनी ताणें ताका कितें तरी पयशे काडून दिले आसतले तर तूं इतल्या म्हाज्या खातीर केला बाबा हे तुका कितें तरी दवर म्हणून सो ही स्टार्टेड दीस एज अ बिजनस नाव इट इज ग्रोन अप इन सच अ वे की आज बर्थडे पार्टी करना एनिवर्सरी करतात लग्न करतात प्रोफेशनली म्हळ्यार तुका लग्न पत्रीक ते गेस्ट जो येता लग्नाक तांकां कितें जाय कितें नाका सगळे इव्हेंट कंपनी आज करून दितात ओके सो हे सगळे प्रोफेशनली काळाची गरज जाल्या हे सगळे प्रोफेशनली करपाक तुका ट्रेनिंग जाय खंय तरी तूं आतां एक तर ट्रेनिंग घेवंक शकता खंयच्या तरी इव्हेंट कंपनीन वचून तूं ट्रेन जावंक शकता मग तो ट्रेन जावपाक तुका तितली वर्सां लागतली बरोबर आमी कॉलेजीन कितें शिकयता की तुका एज्युकेशनल नॉलेज दिता विथ अ डिग्री आनी प्लस वी गिव यू ट्रेनिंग ऑल्सो इन दीस 2 years म्हणजे 2 वर्सां तूं फक्त अभ्यासक्रम शिकना इव्हेंट मॅनेजमेंटाचो पण तूं ट्रेनिंगूय घेता सायड बाय सायड सो एक 2 वर्सां भितर तूं सगळें ट्रेनिंग करून इव्हेंट कंपनीन वता जेन्ना तुका ऑपॉर्च्युनिटीज टू गेट इन म्हळ्यार तुका नोकरी मेळपाची संदी जास्त आणि म्हणजे दुसरी एक महत्वाची गजाल म्हणजे तुम्ही इव्हेंट मॅनेजमेंट ही कोर्सान गेला पण एक तुमकां रिकॉग्नायज मेळटा म्हळ्यार तुका यू आर रिकॉग्नायज बाय सर्टन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट एंड अ युनिवर्सिटी ओके तुका एक वेटेज मेळटा तुज्या आणि तू खंय मागीर तुका डोर्स डोर ओपन गोंयान आसा गोंयाच्या भायर आसा इंडियन आसा आणि भारताच्या भायर सुद्धा ही इंडस्ट्री खूप मोठ्या प्रमाणात आसा म्हळ्यार तूं दुबय UK US आणि ऑस्ट्रेलिया हे सिटीजान ही मोठ्या ह्या कंट्रीजांनी मोठ्या प्रमाणात चलता हाजो अर्थ इव्हेंट मॅनेजमेंट तुम्ही भायरूय करूं शकता म्हणजे खंयच्या कंपनीन रावन शिकू शकता पण थंय शिकपाक आणि थंय सगळे गजाली करपाक एक 7-8 वर्सां वता आता कित्याक तुका तो टायम दिवचो ना कंपनी तुका तुज्या बरोबर टायम स्पेंड करची ना तुका शिकोवपाक बरोबर ते कितें तुका दिवसान दिवसाक एक शिकचें पडटलें ते शिकपाक तुका खूप वेळ जी गोष्ट तुम्ही 7-8 वर्षांत शिकू शकता ती तू 2 वर्सां शिकून तू डायरेक्ट कामाक म्हळ्यार कामाक लागूंक शकता आणि म्हणजे जो तुमचो स्ट्रगल पिरियड आसा तोय कदाचित कमी जातलो सर हे पळयलां की तुम्ही म्हटलें की तुम्ही प्रवेश जेन्ना दितात म्हणजे ग्रॅज्युएशन नंतर एखादो भुरगो तुमचे कडेन एनरोल जाता तेन्ना तुम्ही खंयची प्रवेश प्रक्रिया म्हणजे खंयची एग्जाम घेनात एग्जाम अशी एग्जाम नसतात म्हणजे एक पर्सनल इंटरव्यू आम्ही घेतात पर्सनल इंटरव्यू म्हळ्यार भुरग्याचे एक स्ट्रेंथ पळोवपाक ओके अत्यंत गरजेचे की भुरगो विचार कितें आसा ओके ओके आणि कदाचित हे सुरवातीच्या काळ असल्या कारणान तितून इंटरव्यू ना तितले कॉम्पिटिशन नासता पण एखादो भुरगो समजा जर तो इव्हेंट मॅनेजमेंट ह्या कोर्साक येवपाक सोदता जाल्यार ताच्या कडेन म्हणजे तुम्ही शिकयतात तुम्ही मॅनेजमेंटाचे स्टुडंट आशिल्ले ताच्या कडेन खंयचे गुण आसचे पडटले किंवा जे हे गुण असल्या उपरांत ताणें समजपाचें की आपण इव्हेंट मॅनेजमेंटाक आणि बरो तरेन तो आपलो काम करू शकता पयलें म्हळ्यार इव्हेंट मॅनेजमेंटान तर तूं भुरग्याक येवपा जाय फर्स्ट म्हळ्यार तांच्या भितर कम्युनिकेशन स्किल्स आसपा जाय ओके कम्युनिकेशन म्हळ्यार तुजें रिटन आनी ओरल दोनाय रिटन आनी ओरल दोनूय कम्युनिकेशन स्किल ताच्या भितर आसपा जाय म्हळ्यार तूं बेजिकली यू शूड कम्युनिकेट टू पीपल बिकॉज हाज्या फुडें म्हळ्यार तुका ते इव्हेंट मॅनेजमेंट करपा जाय पयली गजाल तुका की यू हॅव टू मॅनेज पीपल तुका लोकांक मॅनेज करपाक पयलीं कळपा जाय म्हळ्यार खंयचो मनीस कितें काम करपी तुका जाणा लोकांक वळखपाची एक तुका हें आसपा जाय आनी तो वळखलो नंतर ताका रायट कायंड ऑफ कम्युनिकेशन जावपा जाय की बाबा तूं हें काम करतलो आनी तुका हेंच काम करपा जाय दुसऱ्या कामान तुजें हें ना सो तूं यू हँडल युअर मॅन पावर सो ताका खातीर एक जालें दुसरें म्हळ्यार मार्केटींग आनी एडवर्टीजमेंट म्हळ्यार तुज्या स्पॉन्सराक वचून मेळप तांकां सांगप इव्हेंटा बद्दल तांचे कडल्यान स्पॉन्सरशीप घेवप हाज्या खातीर तुका लॉट ऑफ प्रपोजल रायटींग आसता मागीर प्रेजेंटेशन आसता क्लायंटाक सो तेय तुका बरे रितीन येवपा जाय सेकंड थिंग इज हार्ड वर्कींग यू शूड बी डेडिकेटेड टू दॅट वर्क म्हणजे इव्हेंट म्हळ्यार एक दिवसाची गजाल आसूं शकता ती म्हणून ताज्या खातीर लॉट ऑफ प्लॅनिंग आनी तुजे मेहनत लागता ती करपाक त्या मनशाची तयारी आसपा जाय म्हणल्यार तुका अशें न्ही की तो 9 तूं ऑफिसान आयलो 5 घरा गेलो तुका येवपाचो टायम आसत पण वचपाचो टायम त्या दिसाक आसचो ना ते तूं थोडे सॅक्रिफायस करपा जाय हातून पयसो भरपूर आसा पण हे थोडे गोश्टी तर त्या भुरग्या भितर आसा तूं एकाडेमीक एक्सलन्स ना जाल्यार जो चलता पूण तुजी क्रिएटिविटी आनी हार्ड वर्कींग आनी सिन्सियर भुरगो कोणी इव्हेंट मॅनेजमेंट ह्या क्षेत्रान येवंक शकता ही क्वॉलिटी क्रिएटिविटी आणि हार्ड वर्किंग हे दोन गजाली आसूंक जाय त्या आणि कारण तो खंयच्याय परिस्थितीन त्या दिसाक तो इव्हेंट जावपाक जाय ह्या खातीर ताणें फूल आपली मेहनत करची पडटा ओके सर तुम्ही पळयला की गोव्यान हे वर्ल्ड टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा आतां टुरिस्टांची खूप रेलचेल आसा आणि गोव्यान खुबशे इव्हेंट जाता म्हणजे इफी जाता
तेंचो सन्मान जाला आनी खूब अशे इव्हेंट जाता तेन्ना हेय आतां गोंयांत खूब जावपाक लागले तुमी म्हणटा तशें लग्नय जावपाक लागले आतांच्या घडयेक गोंयांत इव्हेंट मॅनेजमेंट ह्या क्षेत्रांत कशा प्रकारची संदी आसा आनी येणाऱ्या काळांत ती संदी कशी आसतली अशें तुमकां दिसता आतां तुमी म्हणलें कशें की गोंया आतां वर्ल्ड नंबर वन ऑफ द गुड टुरिस्ट डेस्टिनेशन तसो आतां इव्हेंट डेस्टिनेशन जावपाक लागला ओके पयलीं आमी सुरवात केली सनबर्न इफी हे इव्हेंट्स मोठ्या प्रमाणात जाताले इंटरनॅशनल इव्हेंट आतां सुपरसॉनीक VH1 घेवन आयला तशें आनीकय इव्हेंट येवपाक लागतले प्लस गोवा इज बिकम द एशियाज वन ऑफ द एशियाज बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून सुद्दां वळखपाक लागल्या मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन्स आनी फॉरेनर्स वेडिंग्स आर बीन हॅपनिंग इन गोवा म्हणजे गोंयांत जावपाक लागला ती आनी ती बऱ्या तरेन जातात की आमच्या कडेन बरी 5 स्टार हॉटेलाची फॅसिलिटी आसा आनी बरो एम्बियन्स आसा बीच वेडिंग जो कॉन्सेप्ट आतां नवे तरेन सुरू जाला म्हळ्यार लोकांक बिचार आतां वेडिंग करपाक आवडटा तो गोंयांत बऱ्या रितीन तूं करूंक शकता कित्याक इजिली एवेलेबल बीचीस आसा आमचे बरे हॉस्पिटॅलिटी आसा सो गोंया आतां इव्हेंट डेस्टिनेशन म्हणून वर्ल्ड मॅपाचेर एक आपली नांव केलां की इजी एक्सेसिबिलिटी आसा लँग्वेज लोकांची बरी आसा वेन्यू आमचो बरो आसा ताका लागून इव्हेंट आतां जावपाक सुरवात जाल्या ओके आयज आमचे 2 बरे मोठे इलेक्ट्रॉनीक फेस्टिवल जाता सनबर्न आनी सुपरसॉनीक हाज्या फुडेंय जातले सो ताज्यान ते पळोवन 1-2-4 वर्सां भितर गोवा वील बिकम द वन ऑफ द मेजर डेस्टिनेशन फॉर इव्हेंट ओके सो ते जावपाक सुरवात जाली की देर वील बी लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर मॅन पॉवर लोक जाय मागीर तांकां आनी ते ट्रेन्ड लोक जाय पडटले सो त्या दृश्टीन तर पळयत जाल्यार इव्हेंट मॅनेजमेंट वील स्टुडंट्साक बरो एक चान्स आसतलो फुडें प्लस आर्ट एंड कल्चर आसा आमचे कडेन वी हॅव लुसोफोनिया गेम्स सुरवात जाल्या आमच्या कडेन आतां बरो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरू गव्हर्मेंटान केला बिकॉज ऑफ लुसोफोनिया गेम वीच इज ह्या म्हयन्याक 18 तारखेर सुरू जातलो ताच्या खातीर सो नॅशनल गेम्सूय येवपाचे आतां आमकां चान्सीस आसा फुडले नॅशनल गेम्स जर खंय कंडक्ट केले जाल्यार एक वेन्यू कॅन बी ए गोवा ऑल्सो सो त्या दृश्टीन पळयत जाल्यार आमच्या कडेन स्पोर्ट्स इव्हेंटूय जावपाक लागतले आतां फर्स्ट लुसोफोनियान आमी सुरवात केल्या मागीर नॅशनल आनी इंटरनॅशनली स्पोर्ट्स इव्हेंट जावपाक लागतले म्हणजे खूब बरो फुडार आसा सर तुमी 2010 सुरू केले आनी आतां 2014 आमी पावले आनी ह्या 2-3 वर्सां खरची एक बॅच तुमची भायर सरले आसतले आनी 2 बॅची भायर सरले आसतले आनी खरची तुमी म्हटलां तशें एक 6 म्हयने तांकां इंटर्नशीप दिता तांकां आसा गोंयच्या भुरग्यांचो ह्या सगळ्या कडेन कामगिरी जी आसा परफॉर्मन्स आसा तो कसो आसा आनी जे इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीज आसात तांचो कसो रिस्पॉन्स आसा सद्या पर्यंत जे भुरगे आमचे पास आवट जाल्या तर मोस्ट ऑफ द भुरगे आतां बऱ्या जॉबाक लागिल्ले आसा बऱ्या जॉबाक म्हणजे म्हाजे 2 स्टुडंट लुसोफोनियाकच काम करतात अच्छा लुसोफोनियाचे इव्हेंट कॉर्डिनेटर आसा भितर ओके आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंटान काम करतात तशेंच म्हाजे दुसरे स्टुडंट वेडिंग कंपनीज आनी दुसरे ज्यो कंपनीज आसा गोंयांत तितून कामाक ऑलरेडी लागिल्ले आसात सो त्या प्रमाणे गोंयांत भुरगे प्रिफर करता एक तर तांकां लोकल लँग्वेज येता ओके लोकली जे काम करता तांकां लोकल लँग्वेज येता तांकां लोकली दे आर व्हेरी ट्रेन्ड बरोबर आनी दुसरी म्हळ्यार लँग्वेज दे प्रिफर मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रिफर द लँग्वेज म्हणजे इंग्लीश उलोवपाक बरें आसता गोंयचे भुरगे तांचे शिक्षण आमचे सगळे इंग्लीश मिडियम स्कूल्स आसल्या कारणान तांचे त्या कम्युनिकेशन स्किल्स तांचे बरे आसता बरोबर आनी ताका लागून ते गोंयचे भुरगे प्रिफर करता इवन इन मुंबय आनी ह्या पळयला की मोस्ट ऑफ द म्हळ्यार विस्क्राफ्टान सुद्दां गोंयचे भुरगे थोडे आसात काम करतात ओके आनी ते प्रिफर करता गोंयचे भुरगे काम करपाक ओके इव्हेंट मॅनेजमेंट तुमी म्हटलं तसो कोर्स आसा पण समजा एका टिचराक जर समजून घेवपाक जाय इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हटल्यार कितें किंवा एखाद्या खंयच्या की गांवांत आमचे खूप उत्सव जातात तितून जो आनी शिस्त येवपाक जाय वेवस्थीत जावपाक जाय जाल्यार एखाद्या भुरग्यान किंवा एखाद्यान कितें करचें तयारी आपली कशी करची म्हळ्यार इव्हेंट करपाक इव्हेंट करपाक म्हळ्यार फर्स्ट म्हळ्यार ताणें एक इव्हेंट करपाक एक 5 स्टेप्स आसा ते स्टेप म्हळ्यार रिसर्च मागीर डिझायन प्लॅनिंग एक्झिक्युशन आनी इवॅल्युएशन पयलीं म्हळ्यार ताणें रिसर्च करपाक जाय की हो इव्हेंट पयलीं कित्याक करपा जाय हांवें आपल्याक बेनिफीट कितें ऑब्जेक्टीव कितें आसा त्या इव्हेंटाची पयलीं आपणाक ताणें जाणवय करून घेवपाक जाय ओके की आपणाक हो इव्हेंट हांव एक तर हांव प्रॉफीट मेळोवपाक करता नाल्यार गांवच्या लोकां खातीर करता
म्हळ्यार समाजा खातीर. सो तो एकदां रिसर्च केलो ताणें आपूण कित्याक करता, मागीर तो डिझायन करता तो इव्हेंट. मागीर तो बरो करून प्लॅन करता, म्हळ्यार कोण कसली एक्टिविटी करतलो, कितले दिसाचो इव्हेंट आसतलो, आनी नंतर ताजें एक्झिक्युशन ऑन द डे ऑफ द इव्हेंट तो इव्हेंट जाता. आनी नंतर तो इव्हॅल्युएट करता आपूण कितें चुका केली, कितें आनी करूंक जाय आशिल्लें. अशे तरेन ताणें तो प्लॅन करपाक जाय. ओके. नंतर तो खंयचोय इव्हेंट करूंक शकता. कारण गोव्यात भरपूर असे उत्सव जातात, उत्सव सोहळे जाता. आणि सबंद देशाच्या तुलनेत आणि गोंयची जर संख्या आणि आकार पळयलो जाल्यार खूप जातात. सो इव्हेंट मॅनेजमेंट हितून क्षेत्रांत म्हाका दिसता खूप खंयच्या बाकीच्या क्षेत्रांत भशेन इव्हेंट मॅनेजमेंट इव्हेंट क्षेत्रांत संदी आसा. सर हे आमी शेवटाक आयल्यात, तर ह्या शेवटाक तुमी आमच्या भुरग्यांक ह्या क्षेत्रांत येवपा खातीर किंवा जे येवपाक सोदतात तांकां कितें संदेश दितले? तांकां एकूच सांगूंक इच्छिता की बिलीव इन युअर ड्रिम्स. तुमची जी स्वप्नां आसा पळय तांचेर विश्वास दवरात. आनी तुका कितें तर करपा जाय जाल्यार तो फूल तुजें कमिटमेंट दी, डेडिकेशन दी आनी कमिटमेंट दी. म्हळ्यार तुका तर तूं तर क्रिएटीव आसा, नाजाल्यार तुज्या भितर अशी कितें कला आसा जी तुका ती दुसऱ्या पर्यंत पावोवपा जाय, जाल्यार तुका ते इव्हेंटाचो हेल्प घेवचो पडटा. तुका तर स्टेज बिल्डअप करची पडटा. सो ते तूं बरे रितीन कर. आनी दुसरी म्हणल्यार हार्डवर्क आनी सिन्सियर. वन्स यू हॅव हार्डवर्क, तूं जर हार्डवर्क कुठली गोश्ट जर बरी मेहनतीन करता ती सदांच सक्सेसफूल जाता. सो तेच एक इव्हेंट मॅनेजमेंटाचो गुरू मंत्र जो म्हणटा आमी. सो तूं तर एक काम कसलें आंगार घेतलें तें बरे रितीन कर. हय. म्हणजे एक आमी म्हणू शकता की जे पारंपारीक आमची धारणा आसा की ही केल्या उपरांत ही म्हाका नोकरी मेळटली आनी ती नोकरी हांव रिटायरमेंट म्हणसर चलयतलो, तर हे इव्हेंट मॅनेजमेंट चलचें ना. तर प्रचंड मेहनत ही करचीच पडटा. तुज्या टॅलंटा बरोबर मेहनत जाय म्हणटा. हांव म्हणटा की यू शूड बी टॅलंटेड ऑल्सो. सगळी गजाली हार्डवर्कूच मेहनतीन मेळटा. यू शूड बी स्मार्ट. म्हणजे आपलो एप्टिट्यूडूय तपासून तातूंत मेहनत जेन्ना तूं घालता आपली तेन्ना तुका तेजें फळ मेळटात. सर तुमी हांगा आयले आनी खूब विस्तारान इव्हेंट मॅनेजमेंट ह्या विशीं म्हायती दिली, त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचे आभार मानता. थँक्यू. हे आशिल्ले प्रोफेसर विशाल राणे, करियर्स इन इव्हेंट मॅनेजमेंट ह्या विशीं तांच्यानी म्हायती दिली. तुमकां ह्या कार्यावळी विशीं कितें सुचोवपाचें आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. हो आसा आमचो ईमेल ID. पळयत रावत प्रुडंट.